नमस्कार येवकार गोवा टुडे दिप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सुलेमानाचो गन पॉइंटाचेर व्हिडिओ केल्ल्याचो दावो डीजीपी घर मंत्री योगी कित्याक? विजय म्हणटा कॅश फॉर जॉब स्कॅम चिड्डुपाचे यत्न। जोशुआ म्हणटा ताचो संबंध ना। विदेशी पर्यटक वाडोवपाक ई विजा प्रक्रिया सरळ सोपी करूंक यत्न। क्रूज पर्यटन, हेरिटेज स्थळां, इको टुरिझमाच्या उदरगतीचो प्लान। केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद उलयलो। म्हादय प्रवाहाची चौथी बसका 4 मार्चाक मुंबय। जॉइंट इन्स्पेक्शन करपा विशीं गोयचे लेटर बसकेच्या अजेंडार। पिवपा उदक, शिपनावळ प्रकल्प, विर्डी प्रकल्पाचोय विषय। बांयणीचो कोयरा प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरचो, लोकांच्यो भावना लक्षांत घेवच्यो, सरकाराक समजावपाचो यत्न। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भावूकूय प्लांट नाका। पर्यटन मळार घडपी गजाली हुस्क्याच्यो, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा पाचूय बोटां सारकी आसना। पुलिशेंतल्या कांय जाणांक लागून सरकार पुलीस बदनाम। आणि आदी मयेकारांच्यो जमनी घरांचो विशय सोडवचो, मागीर प्रकल्प हाडचे। मये भूविमोचन कृती समिती मिडिया मुखार। विरोध कोणाचोच ना, मुख्यमंत्र्याक जाप। खबरो विस्तारान। सुलेमानाकडेन आपलो कसलोच संबंध ना। सुलेमान वक्तव्या परत परत बदलता। तो कोणाचेय नाव घेवंक शकता, आमदार विजय उलयलो। सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा गन पॉइंटाचेर आपले व्हिडिओ करून घेतल्यात, तरी डीजीपी आणि घर मंत्री योगी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर उलयतात, ताका खंय टार्गेट करतात। आमदार जोशुआ म्हणटा ताचो सुलेमानाकडेन कसलोच संबंध ना। ती परिस्थिती आहा की फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिमिनल तुका इम्प्लिकेट करता आणि तो क्रिमिनल आपलं व्हर्जन चेंज करीत रावता आणि तो परतय चेंज करूंक शकता। सो हातून परिस्थिती कितें, खरी परिस्थिती कितें, खरी म्हळ्यार वॉट इज द रियलिटी, सत्य कितें हें कोणें सांगूंक जाय? हें डीजीन सांगूंक जाय आसलें, ओ होम मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें ना। सो एक फर्स्ट म्हणजे फियर आहा की हो सुलेमान सिद्दीकीक परतें ताजें व्हर्जन चेंज करपाक ते लायतले आनी दीस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। असल्यो ज्यो कॉन्स्पिरसी हें जें असली कारस्थान आहा ती आमी नॉर्मलायज करूंक जायना। आनी सारकें क्लियर कट एक दिसता की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तो जो इशू आहा तो आतां मिडियाय बी मातशी थंड केल्या, जो कोण उलयता ताका पयलीं टार्गेट जाता। आनी हे मॅटरान कितें आहा खरें तें भायर येवंक जाय। गोंयचे पुलीस म्हाका दिसना हातून कितें करूंक शकता। गोंयचे पुलीस दबावाचेर आहा, तांणी कोणाचेरूच एक्शन घेवना। चॅकआउट चॅकिनान कोणाचेर एक्शन घेतली, पूण येदेशे बारीक बुराटे ताचेर एक्शन घेता। मेन जे मनीस आहा, जे लोकांनी हांकां एट गन पॉइंट ते व्हिडिओ रिकॉर्ड केले तांचेर एक्शन जाता। हे इश्यूज म्हाका दिसता हाची उत्तरां जाय आनी हे इश्यूज तुमी कवर करूंक जाय। जोशुआ म्हणटा आपलो संबंध ना। सुलेमान सिद्दीकीन तर तुमचे परत एकदा नाव घेतलं। म्हाका तुम्ही तेका विचारात न्हू। आय हॅव नथिंग टू से विथ रिगार्ड्स टू दिस। आय एम नॉट इन्वॉल्वड विथ दिस पर्सन। भाऊक विचारल्यार भाऊ म्हणटा सुलेमान प्रकरणान चौकशी चल्ल्या। इन्क्वायरी सरकाराचे बाबतींत सगळें चालू आसा, तातूंतल्यान जें कितें खरें आसा तें तातूंतल्यान निश्पन्न जाता। ताणें आनीक म्हणिल्लें की तेजे जी इतली प्रॉपर्टी जी आसा ताजेर पॉलिटिशियनाचो दोळो आसा आनी पॉलिटिशियन खंय तरी ताका फसूंक सोदता। प्रत्येकाचें आपआपलें म्हणणें आसा, तो आपलें म्हणणें म्हणटा, सरकार आपलें जें कितें आहा तें तातूंतल्यान सत्यता पळयता आनी सरकार आपलें काम करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विदेशी पर्यटक वाडोवंक ई विजा प्रक्रिया सरळ सोपी करूंक यत्न। क्रूज पर्यटन वाडोवंक सरकार पावलां मारता। केंद्रीय उद्देग वाणिज्य राज्यमंत्री जितीन प्रसाद पणजे मिडिया कडेन उलयलो। पर्यटन राज्यांतले 50 थळांचे पीपीपी तत्वार काम चल्लां। इको टुरिझम आनी हेरिटेज सुवातींचेर पीपीपीन काम जातले। उद्देग राज्यमंत्र्याचो जीसीसीआय कडेन बजेटाचेर संवाद। In the tourism sector, which Goa is the flagship,
ये टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है और टूरिज्म के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन इंडिया विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू द चैलेंज मोड PPP। उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूथ के लिए, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, यहां बहुत होम स्टेज भी हैं, होटल भी हैं, उनके लिए मुद्रा लोन दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्टेट्स को जो कुछ मानक पूरे करेंगे, जो इफेक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहां मैनेजमेंट होगा, टूरिस्ट एमिनिटीज होंगी, क्लीनलीनेस होगा, मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे, जो राज्य ये चीजों पे मानक पूरे करेंगे वो इनमें ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएगा। उसमें गोवा तो नंबर 1 ही समझ लीजिए आप। वीजा फैसिलिटीज होंगी, जो आना चाहते हैं विदेशी पर्यटक हमारे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। क्रूज टूरिज्म को एक्सपेंशन किया जाएगा। ऑल बीचेस, हेरिटेज एंड इको टूरिज्म साइट्स ऑफ गोवा टू बी रीडेवलप्ड एंड रेनोवेटेड इन द PPP मोड। लोन टू डेवलप इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स and other facilities in stays including home stays. Improved connectivity to major airports and international hubs. ये सब इसमें आएगा। हमारे यूथ के लिए स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बच्चे, जो इनोवेटिव माइंड्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स नहीं होते, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years. म्हादय प्रवाहाची 4थी बसका 4 मार्चाक मुंबय जावपाची। कळसा नाल्याचे जॉईंट इन्स्पेक्शन करपा विशीं गोंय सरकाराच्या विनवणेचो विशय बसकेच्या अजेंडार आसा म्हूण कळटा। तिनूय राज्यांतले पिवपा आनी शिंपणावळ उदका प्रकल्पा विशीं चर्चा जातली। महाराष्ट्रांत विरडी शिंपणावळ प्रकल्पाचो विशयूय खंय चर्चेक येता। म्हादयची केस सुप्रीम कोर्टात आसा, मात सुनावणेक येयना। 2 फावट लिस्टांत आयली, मात सुनावणेक आयली ना। म्हादय प्रवाहाची 3री बसका गोंयांत जाल्ली। 24-25 ऑक्टोबर 2024 जाल्ली बसका कशी बशी गुंडाळून अधिकारी आपल्या बायल्या भुरग्यांक वांगडा दर्या देगेर मजा करतना दिश्टी पडले। आता म्हादय प्रवाहाची 4थी बसका 4 मार्चाक मुंबय जावपाची। कळसा नाल्याच्या जॉईंट इन्स्पेक्शन करपा विशयी गोंय सरकाराच्या विनवणेचो विशय बसकेच्या अजेंडात आसा म्हूण म्हायती मेळटा। मजगती फाटल्या बसकेंत गोंयच्या जॉईंट इन्स्पेक्शनाचे मागणेचेर जलशक्ती मंत्रालया कडच्यान कायदेशीर सल्लो घेतले म्हूण बसकेंत थारायिल्लें। मात आतां नेमकी कितें चर्चा जातली तें पळोवचें पडटलें। मजगती 4 मार्चाक जावपी बसकेंत तिनूय राज्यांतल्या पिवपा उदका प्रकल्प आनी शिंपणावळ प्रकल्पा विशयी चर्चा जातली। महाराष्ट्रांतल्या विरडी येवपी शिंपणावळ प्रकल्पाच्या DPRचेरूय खंय चर्चा जावये, पॉयंट अजेंडात आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। लोकांच्यो भावना लक्षांत घेवन पोन्ने गोंया बांयगिणीच्यान सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट दुसरे कडेन व्हरचो। केंद्रीय राज्यमंत्री थळावो खासदार श्रीपाद नायकानूय बांयगिणी प्रकल्प नाका म्हूण भुमिका घेतल्या। ताचो खंय विरोध ना, पूण थंयच्या लोकांक तो नाका। पोन्ने गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ, सरकाराक खंय प्रकल्प हालोवंक समजायतलो। हो प्रोजेक्ट जाणा की हे सगळ्या हातूंत जी ओल्ड गोवा एक जगांतलो एक बरो टुरिजम स्पॉट आसा म्हणून सरकारा कडेन विनंती केली, फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलेलें की हो तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात। हो स्टँड आमचो कायम आसा, आमी ते थंयच्यान हालोवपाचो प्रयत्न हे पळयलें आसा। तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार करता। सो तुमचो ओपोज आसतलो पर्सनली? ओपोज हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा, ओपोजिशन प्रश्न आमी बरे आनी तो कदाचित सगळ्यांक समजूत घालून हे करून तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न दोनी आमचो। तुम्ही प्रयत्न करता? एक्झॅक्टली नाका न्ही, प्लांट त्या एरियेक नाका, दुसरे कडेन जाय। पूण बाबूशा कडेन उलयतले तुमी? बाबूश मनसर ऑलरेडी आमचे उलोवणी जाल्ले आसा, सगळे रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन गेल्ले आसा, CMाक बी सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमी तो प्रोजेक्ट CM जाय। पब्लीक ग्रीवेन्सीस जाले, सगळे जाले ग्रीवेन्सीस राजकारण हे कित्याक खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी जशें लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले, ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा। रिजल्ट दिता पळय। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस। घरा घरांनी पंचामृता।
कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गोयच्या पर्यटन मळार घडपी गजाली हुस्क्याच्यो, तरी सरकारान नियंत्रण हाडूंक सुरवात केल्या. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक उलयलो, अश्यो घडणुको कमी जावच्यो म्हण सरकाराचो यत्न चल्ला. कांय जाण चुको करतात, मात ते खातीर सरकार आनी पुलिशेचें नांव बदनाम जाता. पुलिशेच्या मनीसबळांत खंय सुदारणा जाय. खूपशे सुदारला आणि काही गोष्टी करूंक जाय. काय ट्युरिस्टाचो फ्लो इतलो आसा. काही आमी पळयताले काही 20 वर्सां पयलीं गोंयांत जी हें आशिल्लें की ट्युरिजम कमी आशिल्लो, फ्लो कमी आशिल्लो. जितलो ट्युरिजमाचो फ्लो वाडटा आनी हे जे बाकीच्यो गोष्टी अनवॉन्टेड जे काही इन्सिडेंट जातात ते खरोखर चिंताजनक आसात. परंतु सरकारान ताचेर कंट्रोल घेतला आणि अशें कमीत कमी हे जावचें अशे पद्दतीन सरकारचो प्रयत्न हें आसा. जेन्ना म्हणून म्हटलें की जशें जेन्ना फ्लो चड आसता, फूल स्टेप चड आसता, लोक चड येता तेन्ना आनी हे तुमी बारीकसाण पळय की गोंयच्याक संबंद काय ना, भायले लोक येतात, भायल्या हातूंच्यान हे सगळे गोष्टी तांच्या हातूंच्यान जाता. कंट्रोल करूंक जाय हें खूब आवश्यक आसा. म्हणून म्हटलें जें कितें आहा तेंय सरकार आपल्या प्रयत्नशील आसा. सगळे तरेची पुलीस आसतली वा कितें हें आसतलें सगळे हितूंच्यान सरकाराचे प्रयत्न. पूण बाबू कित्याक आनी पांचवी बोटो सारकें आसना. काही ऑर्गनायझेशनाचे काही हे असतले पूण ताका एका लागून सरकाराचें नांव हें बदनाम जाता, पुलिशेचें नांव बदनाम जाता. आनी म्हणून हाजे खातीर एक स्कील ट्रेनींग ह्यो ज्यो काही गोश्टी आहा थंय इल्लेशें म्हाका दिसता आमी इल्लेशें फोकस दिवंक जाय. 2017तल्या आयरिश बायलेच्या खुनाच्या प्रकरणात मडगांव कोर्टान निकाल शुक्रारा धुकल्ला. 14 मार्च 2017 काणकोणा आयरिश बायलेचो खून जाल्लो. आरोपी विकट भगताचेर बलात्कार आनी खुनाचो आरोप. तिच्यो वस्ती चोरल्यो आनी पुरावे ना केले म्हणून हे आरोप. And the subsequent evidence indicated it was the accused who was involved. Right? A detailed investigation of many months confirmed all that evidence, and he was charge sheeted. Right? But in matters of rape, if the victim is alive, we have direct evidence of who has committed the crime. But after being raped, if she is killed, then the prosecution has to rely upon indirect evidence unless there are eyewitnesses. In this case, she was taken to the jungle and there were no eyewitnesses out there. So the prosecution has relied upon circumstantial evidence out there. I believe the mother and her sister have arrived. Yes. So tomorrow what time is this? Tomorrow afternoon, after 2 o'clock, the judgment will be announced in the same court. Thank you. सावयवेऱ्या वेलकाशी एका घरा लागीं बिबटो भोंवताना सीसीटीव्हीन दिसला. थंयच्या थळाव्यांनी हे विशीं राना खात्याकूय सांगला. फाटल्या ऑगस्टा सावन हो बिबटो त्या वाठारांत खंय दिसता. वेलका सावयऱ्या हांगासर हरीश पालकर हेच्या घरा कडेन जो बिबटो येतालो तो काल सीसीटीव्हीचेर कॅप्चर्ड जाल्लो आसा आनी सगळ्या लोकांनी आतां पर्यंत तो बिबटो जाले 3 म्हयने जाले त्या वाठारांत भोंवता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी काल तो सारको सीसीटीव्हीचेर कॅप्चर्ड जाल्ल्या कारणान लोकांक आतां सद्या भंय जाल्लो आसा. तेणी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय कळयल्लें आसा की खंय तरी ताका पिंजरो लावन ताका हें करचो म्हणून, कारण थंयची माजरां कुत्रेय तेणें आतां पर्यंत नाच केल्ली आसा. सो म्हाका दिसता काल राती तो ह्या सीसीटीव्हीचेर कॅप्चर्ड जाल्लो आसा आनी ही फुटेज जी आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडलेली आसा. हरीश पालकर हाज्या घरा कडेन हो बिबटो राती आयिल्लो. सावेरेच्यान प्रोटिना खातीर विवेक प्रभू. सरकारान पयलीं मयेकारांच्यो जमनी घरांचो विशय सोडोवचो, मागीर जायते प्रकल्प हाडचे. मये भूविमोचन नागरीक कृती समिती मिडिया मुखार. थळाव्यांचो खंय कसल्याच प्रकल्पांक विरोध ना. जमनीचो प्रश्न सोडोवन उरिल्ल्या जागेन पोल्युशन फ्री प्रकल्प हाडचे. कायदो कॉलेजीक मया विरोध जाता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. ताका जाप. सरकारान त्या वेळार येयल्ली त्या सगळ्या सरकारांकडे एक विनंती आसा की मयेचो जो प्रलंबीत प्रश्न आसा, मयेच्या भूमिपुत्रांचो जो विशय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर प्रत्येक जो भूमिपुत्र आसा मयेचो ताका आपलो हक्क मेळचो. जी तेंची घरां आसा, ज्यो जमिनी प्रत्येकाच्या मालकी कडेन आसा त्यो तांकां मेळच्यो. हो प्रयत्न मयेकारांचो गेली 63 वर्सां गोंय स्वतंत्र जाला तो पर्यंत तो आतां पर्यंत आसा.
कारण त्यावेळेचे जे कैलासवासी मुख्यमंत्री असलेले त्यांच्यानी हो हेतू मुख्य करून तकलेन दवरून हो कायदो केलो. आणि हांव तुमकां सांगता अशें स्टेटमेंट जर मनोहर पर्रीकर जे असलेले केन्नाच करचे नासलेले. अशा पद्धतीचे स्टेटमेंट तोंडासून केन्नाच येवचे नासलेले. कारण तांकां मयाकारा बद्दल प्रेम आसलेलो. हो त्या वेळार सुद्धा हो कायदो करता आसतना भरपूर विरोध जालो. पूण त्या वेळार सगळो विरोध सायडीक दवरून तेच्यानी हो कायदो तयार केलो. की पयलीं मयेचो भूमिपुत्रांचो अंत्योदय तत्वाचेर हो प्रश्न सोडयात. प्रत्येक मनशाक मयेकारांचो हक्क दियात आनी त्याच्या नंतर प्रकल्प न्हू कितें जाय ते बरे बरे प्रोजेक्ट मय मतदारसंघान हाडा किंवा मय गांवांत हाडा. मयेकारांचो केन्नाच विरोध आसचो ना. आमकां इच्छा आसा व्हडले प्रकल्प जावचे अश्यो आनी सरकारान ते प्रकल्प हाडटा आसतना येवजून पळोवपाक जाय आपूण पयलें उतर कितें दिल्लां मयान. सगळे घराचे प्रश्न सोडयल्या उपरांत ते काम करपाचें. ते घराचे प्रश्न अपूर्ण आसतना थंयसर अशे प्रकल्प व्हडले हिरिरीन थंयसर सरकार भाग दाखयता मयेकारांक राग येतलोच. मुद्दा मय नागरीक समितीचो आमची घरां किंवा शेती भाती अशी आसा त्या जागेच्यो सनदी दिल्यो काय इतर जागा जी कितें उरतली ही सरकारा कडेन पूर्णपणे अहवाल तयार जातलो की बाबा ही घरां 1000 आसो 100 आसो कितली आसो किंवा शेत जमिनी कितल्यो आसात त्यो सगळ्यो क्लियर केल्यो काय ही जमीन आमच्या कडेन शिल्लक आसा. आणि ह्या शिल्लक जमिनी जाय तसलो प्रोजेक्ट म्हणजे जे पॉल्युशन करिना. अनमोड खानापूरचो रस्तो 22 मार्च मेरेन येरादारीक बंद आसतलो. मथुरागा रेल्वेच्या अंडरपासाचें काम चालू आशिल्ल्यान हो रस्तो बंद दवरतले. गोंयच्यान खानापुरा सावन बेळगांव वचूंक हो रस्तो खूब वापरतात. अनमोड हांगासरल्यान खानापुराक जो हेमडगा रस्तो गेल्लो आसा त्याच हेमडगा रस्त्याचेर मंत्रुगा क्रॉस लागींच रेल्वेचे अंडरपास ब्रिज आसा ते ब्रिज बांदपाचें काम चालू आसा. तेका लागून अनमोड हांगासरल्यान हो रस्तो आसा तो वाहतुकी खातीर बंद केलो आसा. हो वाहतुकी खातीर 22 मार्च पर्यंत हो रस्तो आसा तो बंद रावचो आसा. ह्या मार्गाचो अवलंब आसा ते गोंयसून बेळगांव वचपी लोक मोठ्या प्रमाणात करतात. मात्र हो रस्तो वाहतुकी खातीर बंद केल्ल्या कारणान तेंचीय गैरसोय जाल्ली आसात. तशेंच अनमोड हेमडगा मार्गे खानापूरसून जे अनमोड घाटांतल्यान जे गोंयकार येतात तेंच्यांनी हेची नोंद घेवपाक जाय की हो मार्ग आसा तो 1 म्हयनो बंद जातलो. तेजो पर्यायी मार्ग म्हणून तांकां अनमोड रामनगर लोंढा खानापूर ह्या मार्गान वचपाक लागतले. प्रोडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. बुलेटिन इतलें सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.